आमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार दिता. ह्या मिसान वांटो घेवन देवाची काकळूत उदीक खोलायेन आमच्या जिवितान अणभवच्याक आनी ही काकळूत आमी दुसऱ्यांकूय वांटच्याक आमच्या उतरांनी कोन्यांनी आनी चालींतल्यान. आयज पास्काचो दुसरो आयतार आमी समोरमता दैवीक काकळूचो आयतार आनी विशय हो आसा, वचात दैवीक काकळूत अणभवात, जियेयात आनी परगटात. तर ही कल्पना आतां मनांत धरून आतां आमी ह्या मिसान भक्तीपणी वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमचे दोळे धांपून आमची उतरां, आमच्यो कन्यो, आमची चाल कशी काकळुतीची खूब पाटी आसना आनी आमी दुसऱ्यांक बोगसणे, समजोणी आनी तांकां स्विकारूंक आमी फाटीं सरल्या. तर असले स्थितीन आमी देवाची काकळूत दुसऱ्यांक अणभवूंक दिवंक ना, ना म्हणून आमी जिवंक ना. हें सगळें पातक आमचें कबूल करया, देवाचें बोगसणें काकळूत मागया आनी ह्या फुडें आमी काकळूतवंत जावंक ही कृपा आमी ह्या मागण्यांतल्यान मागया. हांव पातकी सोडपू दिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदां सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोर्पो दिता देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकळूत कोर, सोम्या काकळूत कोर, क्रिस्ता काकळूत कोर, क्रिस्ता काकळूत कोर, सोम्या काकळूत कोर, सोम्या काकळूत कोर. मोयमा देवाक मुनसोरकी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी, सर्वेस्परा देवा सोर्गीच्या राया, सोर्पोद्विदा देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिवासता. तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाची शेली, तूं संवसाराचे पाप काडलाय. आमची काकळूत कोर, तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमची मागणी आयकून घे, कित्याक पवित्र आत्म्या सदां देव बापाची
Jesu Christa, eklos tu povit, eklos tu ishmor, eklos tu pormishmor. Amen. मागुया. तुमची खासगी मागणी त्या आसा ती मनात दवरात आनी ह्या मिसाची जी खेरीत त्या आसा ती मनात धरून आतां ही मागणी आमी बापाक उबारया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, जेजू सगल्या मनशांचो सोडवणदार म्हूण आनी मरणांतलो तो जिवंत जालो म्हूण थीर बावार्थान आमी सोत मानता. ताच्या एकल्याच्याच नांवान समेस्त मनशांक पातकांचे बोगसणे आनी सासणांचें जिवीत मेळटा म्हूण ओळखून आख्खे पृथ्वीचेर जेजूचें नांव आनी ताणें जोडलेले सोडवणेचें शुभ वर्तमान उतरांनी आनी खोर्ल्यांनी परगट करूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. देवाचें उतर आतां आमी शितिदान आयकुया. दोर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. पोरचे मोदें दोर्मदूतांनी खूब गुणां आनी अजापां केलीं. तांचें एक मोत जावन ती सगळीं सालोमावाच्या दारवट्याची एकठांय जातालीं. लोक तांकां वाखाणटालो, पूण कोणूच तांकां जोमूंक फुडें सरो नासलो. सोम्याचेर विस्वास तेवतल्या दादल्या आनी बायलांची संख्या इतली वाडोवन वेताली की पेद्रू वेताना ताची सावली पूण ताचेर पडच्याक आनी आपआपले पिडेंतलीं बोरीं जावच्याक लोक पिडेवंतांक चौकाचेर व्हरो आनी काटीचेर आनी अंथुरणांचेर दवरी. जेरुसल्याचे लागशिल्ल्या शारांतलोय लोक जोम्यांनी येतालो आनी आपणा बरोबर पिडेवंतांक आनी मेल्ले ओतमे बसलोल्यांक हाडटालो आनी तीं सगळीं बरीं जातालीं. देवाचें उतोरें. देवाचे वळखार. आमचो जबाब जावनी. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माई मोग मितमेर नासलोलो. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माई मोग मितमेर नासलोलो. इस्रायलाच्या पुतादुवांनी म्हणचे ताचो माई मोग मितमेर नासलोलो. आरोनाच्या पुतांनी म्हणचे ताचो माई मोग मितमेर नासलोलो. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांनी म्हणचे ताचो माई मोग मितमेर नासलोलो. सबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माई मोग मितमेर नासलोलो. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिलो तोच जालो कोनशा सोदींचो फातोर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां. तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. सबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माई मोग मितमेर नासलोलो. कोर सर्वेस्परा आमची सोडवण कोर. कोर सर्वेस्परा आमचें जिवीत कोर सुकेस्त. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. सर्वेस्पराच्या घरांत तावन आमी तुका सूख मागता. सर्वेस्पोर आमचो देव तो आमचो उजवाड. सबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माई मोग मितमेर नासलोलो.
प्रकाशणीच्या पुस्तकावेले वाचप. हांव जुवांव तुमचो भाव आनी जेजूच्या एकवटान तुमच्या कोश्टा दुखेनी तशेंच तुमच्या राजवटकेंत आनी सोंसणिकायेंत तुमचो भागेली. देवाचें उतर हांवें परगोटलें आनी जेजू क्रिस्ताक साक्षी दिली देखून पातमोस नांवाच्या जुंव्यार हांव आसलों. सोमयाच्या दिसा आत्म्याचो भार म्हजेर आयलो आनी तुतुर्याचो कसो एक मोठो ताळो हांवें आयकलो. तो म्हजे फाटल्यान अशें म्हणटालो, तूं पळयताय तें पुस्तकार बरय. म्हजे लागीं कोण उलयता काय म्हूण पळोवंक हांव वळ्ळो. तेन्ना भांगाराच्यो 7 दिवल्यो हांवें पळयल्यो आनी त्या दिवल्या मदें मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो हांवें पळयलो. तो पांयां पर्यंत लांब एक आंगोस न्हेसलोलो आनी ताच्या होड्ड्याक एक भांगाराचो पट्टो बांदलोलो. हांवें ताका पळयलो तेन्ना एक मोडें कशें ताच्या पांयाशी पडलो. ताणें म्हाका आपलो उजो हात लायलो आनी म्हळें, भियो नाका, हांव तो पयलो आनी निमाणो. हांव तो जिवो आसा तो. हांवें म्हळें, पूण आतां हांव जिवो आसा सदां सर्वदा. मरणाच्यो आनी पाताळाच्यो चावयो म्हजे आदींत आसात. देखून तूं पळयताय तितलें जावं आतां घडटा तें जावं फुडाराक घडटलें तें बरोवन दवर. देवाचें उतर. देवाचे वडकार. सगळीं उबी रावया. सुमी म्हणटा, तोमास, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळय नासतना विस्वास दवरता ती खरेंच सुभागी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. जुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोयमा तुका सोम्या. जेजू पुनर्जीवन जालो तेच सांजे म्हणजे सातोळ्याच्या पयल्या दिसा शीस जमलोले आसले थंयची दारां जुदेवांची भिरांतीन बंद करून दवरलोली. जेजू भितर सरलो आनी ताचे मदें उबो रावलो. ताणें ताका म्हणलें, शांती तुमकां. हें म्हणून ताणें ताका आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. सोम्याक पळोवन शीश खुशाल जालें. नव्यान जेजून ताका म्हणलें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. अशें उलोवन ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी तांकां म्हणलें, पवित्र आत्मो घेयात.
जांची पातकां तुमी बक्षिशात ती तांकां बक्षतली आनी जांची पातकां तुमी बक्षिनांत जाशात ती तांकां बक्षुची नांत. जेजू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो जोळो म्हणलो तोमास तांचे बरोबर नासलो. देखून दुसऱ्या शिश्यांनी ताका म्हणलें, आमी सुम्यांक पळयलां. पूण ताणें तांकां म्हणलें, तांच्या हातांचेर हांवें खिळ्यांची खुणां पळयल्या शिवाय आनी खिळ्यांचे सुवातेर म्हणजे म्हजें बोट घाल्या बगोर म्हणल्यार अभिषेक देवाचो पूत म्हूण तुमी विस्वास दवरचे खातीर आनी विस्वास दवरून ताचे वरवीं तुमकां जिवीत मेळचें पासत ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान्ये Wakani tuka Krista. अंतर्गितांत आमी अशें म्हणलेलें आसा, सर्वस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माय मोग मितमेर नाशिल्लो. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देव आमचो बाप आमचो सगल्यांचो मोग करता, कित्याक आमी ताची खरीं भुरगीं. पूण भुरगीं जावन आमी ताचे सारकीं जावच्याक ताणें आमकां एक गूण दिलेलो आसा, स्वतंत्रपण. आनी ह्या स्वतंत्रपणांत आमी ताणें सांगलां पळय तें करूंक जाय. तें करीत जाल्यार ताचो मितमेर नासलेलो मोग आमी अणभवतल्यांक करो. पूण जेन्ना आमी ताचे सरशिली पयस वेता, ताका नाकारता, आमचें जिवीत आमी इबाडता, तेन्ना तो अदीक करुणायेन दयेन आमकां आपलो मितमेर नाशिल्लो मोग अणभवूंक दिता. कसो? तो आमकां पत्करता, तो आमकां स्विकारता, तो आमकां वेंगयता. आमचें कुसलेलें जिवीत तो पळयना, पूण आमकां भुरगीं कशीं तो वेंगयता. आमी खूब असले अणभव पळयलेले आसा. पयले सुवातेर ते दोग जाण भाव बापायचे सरशिले कशे भशेन पयस वेतात. एकलो सगलें आपलें आसलेलें तितलें घेवन वेता, दुसरो सगलें थिंचरूच दवरता, पूण ताचो मनोभव कसलो आसा तो आमी पळयता. एकलो वेता, सगलें उगडायता, आनी तो दुकरांची पर्यंत ती खाण खावंक ताका मेळो ना म्हणून ताका मागीर घरांत आपल्या कितें चलता तो उगडास येता आनी ताका लागून तो पोत्तून येता. आनी हांव तुजो नोकर म्हणून तूं म्हाका पोत कर म्हणून असलीं चिंतनां घेवन येता. पूण बाप ताका पळयल्या उपरांत तो पोत्तून येता, तो सारको वेंग मारता आनी खुशाल जावन सगलें फेस्त करच्याक तो हुकूम दिता. आनी दुसरो पूत ताका लागून आपलें जिवीत मोजा मारूंक म्हाका मेळोंक ना आनी हे भशेन हांवें सगलें केलेलें आसा, पूण म्हाका तूं कांय दिनाय, असलीं चिंतनां घेवन आसा. कुसकेपण ताचे मदें आसा आनी ताकाय तो वेंगयता. आमच्या मदें असलेंच खूब घडटा. आमी जाणो हें आमच्या घराब्यांत कितें जाता पळय तें. पूण बापूय आवय कशे भशेन भुरग्यांक वेंगयतात तें आमी जाणो. थिंचूर आमकां देवाचो मितमेर नासलेलो मोग अणभवंक मेळटा. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हो मोग कसो आमकां अणभवंक मेळटलो?
पयले स्वातेर आमी बावाड धरूंक जाय की जेजू आमच्या काळजांत आसा म्हणून. हे सगळें पळय आमकां घडून दिलेलें आसा बापान. पयले स्वातीर ताणें आमकां मोगान घडून हाडलेली आसा. पूण जेन्ना आमी ताची सोरशिल्लीं पयस वेता तेन्ना तो आमकां पोत्तून हाडटा आनी पोत्तून हाडटा आनी आमकां काकलूत आपल्या मोगाक लागून दाखयता. ही काकलूत आमी सगळीं जाणां अणभवली म्हणटोच आमी अदीक आनी अदीक ताचे सारकी जावंक जाय. तर दर दिसा आमचे अणभव जे आसात ते आमी जेजूशी हाडूंक जाय. जेजूशी हाडली की ना मागीर तो आमकां तातूंतल्यानूच सुटका दिता. आमचें मन उजवाडा येता, आमचे दोळे भावार्थाचे उक्ते कोत्ता आनी बोरवाशान आमी दुसऱ्यांक बरेपण ताका लागून, कित्याक तो जावन आसा मोग आमच्या काळजांनी, ताचो मितमेर नासलेलो मोग मागीर आमच्यान दुसऱ्यांक वांटूंक जाता. आनी आजच्या वाचपांनी आमी पळयलां कशे भशेन जेन्ना जेजू आमचे सोबें जियेता तेन्ना तो आमचे सोबें वावुरता. पेद्रू फकत चलतालो आनी बाकीचो लोक येवन ताची सावळी पर्यंत पडली जाल्यार ती बरी जाताली. तर जेजू आमच्या काळजांनी आसा. पूण आमचे मदीं कितें घडटा? आमी ते भाशेन एकामेकाक जेजूक दिता की आमी आपलेपणांत आसा? आमी तांचे दुसऱ्यांचें कुसकेपण पातकी जिवीत ते आमच्या मनांत घेवन आसा? तशें आसलें की ना आमी कितें म्हणून करूंक जाय? तर तांचें पातकी सैम, ताचे पातकी अणभव ते आमी जेजूशी हाडूंक जाय आनी ते ताका दिले की ना. आनी जी भावना ते आमचे मदीं उत्पन्न करतात ती दिली की ना तो आमकां भितरल्यान बदलून काडटलो आनी मागीर तांकां तो अणभव आमच्या उतरांनी कोन्यांतल्यान चालींतल्यान मेळटलो. हाका लागून देवान जेजूक खरेपणी अभिशिक्त केलेलो आसा. तो तेन्नाच न्हय आतां पर्यंत आमचे सोबें वावुरता म्हणून आमकां दुसऱ्या वाचपान कळयलां. आनी हांगसर आमी कितें पळयता? जेजू आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिवन तो आमचे सोबें वावुरता दुसऱ्यांक ताचो मितमेर नासलेलो मोग अणभवच्या. आनी आमी आयच्या दिसा कशे भाशेन म्हणून आमी तो मितमेर नासलेलो मोग दुसऱ्यांक दाखयतले? पयले स्वातेर हो अणभव घेवन म्हज्या दोनया म्हज्या देवा, तूं म्हजे सोबें आसाय, तूंच ताका हो अणभव दी. म्हजे लागीं जायना पूण तूं कर तें. हे भाशेन पाप सायबान आमकां हे वरोस दिल्लें आसा. बोरमाशान ताचो माय मोग मितमेर नासलो ताका अणभवच्याक. तांकां काकलूत आमी कशी दाखयतल्या? जेन्ना आमी मोग कोत्ता तेन्ना आमी काकलूत दाखोवंक लागतल्या. बेश्टीच काकलूत वांटूंक जायना आमच्यान. मोग कोत्ता जाल्यारूच. पळयात कशे भाशेन खूब पाटी एक आवय बापूय आपल्या भुरग्याक सगळें दिता, ती तांची सोशिल्ली पयस वता, तांकां खूब दूख लागता. पूण केन्ना ती पोत्तून येतली म्हणून तांची आशा आसता. खूब जाणां पाय माय हे भाशेन जियेतात पूण ताचो मनोभव पळयात. मनोभव तांचो मोगाचो आसा. ती मोगान तांकां भोगसूंक तयार आसात आनी ती आयली म्हणटच ती कशे भाशेन तांकां वेंगयतात आनी खुशाल जातात. हें सगळें तुजेंच, कित्याक म्हणून तूं अशें कोत्ताय? भयणीनान भावनो, आमी सगळीं जाणां बापायच्या घरांत आसा. हिंचुरी आसूं आमी, बाप आमकां आपलो मोग आपल्या पुता वरवीं दिता आनी पवित्र आत्मो आमकां तें सगळें स्पश्ट करता. तर आमी म्हज्या भयणीनान भावन हें मनांत दवरया. कसलेय अणभव आमकां दुसऱ्याच्या उतरांनी कोन्यांतल्यान चालींतल्यान मेळों, बरें वायट, तें आमी रोखडेंच जेजूशी दवरया. कशीं दवरतले आमी? ताका पयलीं स्वतेर सांगून. दुसरो एक मार्ग आसा, सगळो गोत ताका एकवटोन कितें अणभवता तितलें ताका समोरपण. आनी तिसरें म्हणजे सगळो गोत एक मागणें करूंक. हिचेंय मागणें जावं आमच्या बापा नोमान बरे महिमा बापाक
किंचेंय जावं ते मागणें म्हणीत रावया आनी आमकां ही कृपा मेळटली दुसऱ्यांक देवाची काकूळट दाखोवच्याक तांचो मोग करच्याक तांकां समजून घेवच्याक तांकां पोतकरच्याक आनी देवाचो अणभव तांकां दिवच्याक सगळीं जाणां आमच्या हात अशें वटेन धरया दोळे बंद करया प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचे भितर भरोन येता ताका आमी स्विकारया आनी ताका पोतकरून सगळें आमचें जिवीत ताका समोर पुया सुस्कार भायर सुट्टना कितेंच आमचे भितर दवरचें न्ही बरें आनी वायट सगळें ताका समोर पुया आनी तो तें स्विकारून तें साफ करून दुसऱ्या सुस्कारान आमकां ताचें बरेंपण भरून आमकां तो ताच्या आसण्यांत उजवाडाक हाडटलो आनी तो आमचे सुवें दुसऱ्यांचो मोग काकलूत दया समजुकाय आनी सगळें बरेंपण तांकां दुसऱ्यांक फाव करूंक तो आमकां कृपा मदत आनी शक्ती दितलो जेसू आर्गान दिनवास तुका कित्याक तुवें हे भशेन आमकां आतां घडोवन हाडलें भितरल्यान सान आमचो विस्वास अदीक अदीक अखंड कर आनी बोरवाशान जेवच्याक सगळीं जाणां आतां आमी उबी रावया आनी आमचो बावार्थ उच्चारून अदीक आनी अदीक त्या बोरवाशान आमचें जिवीत सारया सत मानतां देवाक सोरपुदेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोर सांबाळलो आंकवार मारिथान जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले ताका खुर्सात जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेलिल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोरपुदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तावन जिवे आनी मेल्ल्यांची मुत्सुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन दर एके घडयेक आमचे जिविताचे यात्रेंत आमचो सोमी आमचे बरोबर आपले पयण कोत्ता विस्वासान ह्या वेळार मागण्यांतल्यान सगळ्यो आमच्यो गरजो ताका उबारुया आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी बाबाताचे परगटणेंत मेळतल्या सगळ्या आव्हानांक खालजीदारपणांत आनी पवित्र आत्माच्या बोलान फुडो करूंक बापाचो आदार आमकां मागुया तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांक आनी बाबा आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी अंतरराष्ट्रीय तशेंच भारताच्या फुडाऱ्यांनी सदांच संधानाचे आनी सन्मानाचे उपाय वावरूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांक आनी बाबा आमच्या कुटुंबांनी आमी एकामेकाक समजून एकामेका सवें सोंसणीक जावन आनी चुकता तितलेय पावटी एकामेकाक बोगसून पवित्र आत्म्याचें बळ आमकां मागुया तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांक आनी बाबा आमची नीत आमच्या मोगा प्रमाणें जातली म्हूण देवेक काकलुतीचो आयतार आमकां एक उगडास हाका लागून आमच्या सगळ्या संबंधांनी देवाची काकलूत एकामेका सवें जिवंक
आमचो हुस्को जावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांका दे बापू. आमची खाजगी मागणी आता देवा बापा मुखार मांडया. तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांका दे बापू. सर्गीच्या मोगाळ बापा, तुजी काकलूत अणभवूंक जिवंक आनी परगटूंक आमची खालती मागणी तुजे मुखार उबारल्यांत. आमी केलेली ही मागणी दोयेन आयक म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. दाना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया. C8 पेज नंबर 31 बापाक मानना. बापाक मानना गणगण बायलो, सायकलसाची खरी भक्ती. ताका नाका बलिदाना, सायपेल्याची दया प्रिती. मोगाळ बाबा मागून तुगे मोगान केली ही बेटोनी. मोगाळ बाबा मागून तुगे मोगान केली ही बेटोनी. बापाक माना बांगारोपे, साय प्रीती मोग वाडोयलोलो. ताका नाका पयशाही पाड, साय दुबल्याचो केलो हुस्को. मोगाळ बाबा मानून तुगे मोगान केली ही बेटोनी. मोगाळ बाबा मानून तुगे मोगान केली ही बेटोनी. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरफुदितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या महिमेवंत बापा, आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुताचें बलिदान आमी तुका भक्तीन समर्पिता. जशें आमी ताच्या हात पांय कडवळाचे मोहिमेवंत गाय ह्या बलिदानांत भावार्थान आनी दिनवाशी काळजान वंदिता, अशें तुवें तेच गाय मोयपासान पळय आनी आमच्या सोडुणीची ओळख आमच्या गांवांच्या आनी पृथ्वीच्या समेस मनशांक पावय. तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. Amen. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वकाली आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. सासणाच्या जिविताक जल्मलोली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी भावार्थ्यांक उगडलीं दारां सर्गीची. आम्हा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवून फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जीवणपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपजवता. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार
उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोल दरबार निरोंतरी गायतात तुजे मुखार. Povid, 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 dolbaroco sorbis mordo, sorgali sonsar, polnia tucia voi bohovar, o sorgi tuka soi soi, soi soi soi, sorves poracinavi, jednaka soi soi, o sorgi tuka soi soi, soi soi soi. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ते आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मुनच्या पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. मावार्थाचो गोड पोरगोटुया, Sumia Jesu, ami hondo kata, ani ekashi klebieta, title body, to voi bovani sur, ami tuche moron orgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडोनी सोडूनची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फिलीप नेरी आमचो कवळी बाप आनी सिमा आमचो आदारी बाप, तांच्या सांगाता सगळ्या याज्ञिका वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दोन मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती चेपोती बागेवन झुजे बागेवन दोरमदूत आनी सर्व कालीन तुका मानवल्यांत ते सगळें भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक म्हज्या भयणीन आनी भावनो देवाचो मोग आमी एकामेका बरोबर चाखलेलो आसा खूब पाटी मीत मेर नासलेलो मोगूय आमी अणभवलेलो आसा दिलेलो आसा तर आमी सगळीं जाणां देवाची भुरगीं फकत ताकाच एकवटोन आमी ताची सारकी जावंक जाता आनी जेजू वरवीं आमकां हें सगळें घडटा तर आमी आतां ह्या वेळार जेजूच्या एकवटान ताच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन सगळी आमची मागणी त्या मनान धरून आतां बापाक म्हणया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजी राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकतांव तर आमकां दार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटो यांचो राकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडगी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनांक सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोन दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं जेजूक एकवटोन आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया देवाची शेळये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर देवाची शेळये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण एकाच उतरान म्हाका बोलात म्हण क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हणून हांव सोत मानता सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्ता जेजू तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव येता ह्या वेळार शुभ मौलिका मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सुरशिलो कोटसूर म्हाका केदींच दिवं नाका आमेन क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया D4 पेज नंबर 49 आशेता काळीज मोचे Melo
आशेता आशेता कालीस मोचे स्वादे 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 केण्याम तुझ्या राखून रावता दिसपटे मेलूंक मोगाक मोच्या राखून रावता दिसपटे मेलूंक मोगाक मोच्या आशेता 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 कालीस मोचे स्वादे 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 येण्याम तुझ्या राखून रावता दिसपटे मेलूंक मोगाक मोच्या राखून रावता दिसपटे मेलूंक मोगाक मोच्या जेजू आमच्या काळजांत आयला तर आमी दोळे बंद करया आनी ताचे बरोबर हो वेळ भितरल्यान सारया. मागुया. सुरपुदेदार आनी बोमोगाळ बापा, जेजूच्या पुनर्जीवणपणान शिसांचो बावाड थीर आनी गोड जालो आनी ताचें नांव परगटूंक तांची काळजां उर्बेन पेटलीं. जेजूच्या नांवान
तांच्या हातांनी तुवें इतली अजापां केली की भावार्थाचो जोमो दिसान दीस वाडत गेलो. तशेंच आज आमचोय भावार्थ जिवो आनी थीर जावं दी. आमचीं काळजां भावार्थान पोरगोटचे उर्बेन बोर आनी जेजूच्या नांवाच्या बोळान आमच्या ओसोक्त हातांनी प्रितीमोगाचे सेवे चाकरेची अजापां आमचे मदें चोडय. हे परी आमच्या भावार्थाच्या आनी सेवेच्या दुलोब पोरजोळान आमच्या वाड्यांतलो आनी गांवांचो सगळो लोक भावार्थान जेजूचो पाटलाव करूंक पावूं. हेंच बाग संवसारांतल्या सोर मनशांक दिसान दीस अदीक फाव कर म्हूण मागता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवेन. आमेन. मातसुगत बसात. सगल्यांक हांव दिनवासतां जाणें आमकां मदत केल्ली आसा तितल्यांकूय आमचे सांकिस्तांव, आमचे वांगडी जे आमचे वॉलंटियर्स आसा तांकां, कॉयराक, मिडियाक, तुमकां सगल्यांक आनी जी कोण आमचे मिसान वांटो घेतात, जीं दुयेंत आसात, प्रवास करतात, पयस आसात, तांकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. मिसां आमचीं आयताराची 3 आसतात, 7, 8 आमचे भाशेन, 9, 15 मीस इंग्लीश भाशेन. 11 दिसांनी 7 मीस आमचे भाशेन, 8 इंग्लीश भाशेन. दर म्हयन्याचे 6 तारखेर सायबाच्या कपेलान हे सायडीन गेले म्हणटत मातशें फुडें तुमकां पेट्रोल पंपा उपरांत दावे वाटेन कपेल दिसता. ह्या वर्सा 483 वर्सां भोगतात सायबाक गोंयांत आयिल्ल्याक. तो थिंचर खूब लोक येता, भावार्थान तांकांय बरेपण फाव जाता, मेलाग्री जाता, तर ते मनान दवरात. तो थिंचर 9 आमी स्टार्ट करता. पयलो त्योर्स, मागीर थोडो नियाळ आनी मागीर मीस. तर सगळीं आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. तकले बागोवन हो आशिर्वाद आमी घेवया. आमच्या मोगाळ बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जिवणपणा वरवीं तुमकां सोडवण दिली आनी आपली भुरगीं केली. आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवं, तो तुमची काळजां संतोशान भरूं. आमेन. जेजून जोडलेले सोडवणे वरवीं बापान तुमकां पातकांतली सुटका दिली. ताच्या उदारपणाच्या देण्यान अमोर जिविताचें दायज तुमकां मेळूं. आमेन. भावार्था वरवीं जेजू बरोबर पवित्र स्नानांत तुमी पुनर्जिवन जाल्यांत. आतां तुमचें जिवीत सारकें नवें आनी पवित्र जावन जेजू बरोबर स्वर्गार सासणाचे सुखाक तुमी पावूं. आमेन. आनी सोरपोदिदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्माचो आशिर्वाद तुमचे देवूं आनी तुमचे सवें सदां आसूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार. शेवटाक आमी गीत घेवया. F23, पेज नंबर 96, वचूया. Wocuja, Krista Shatin, wocuja. Wocuja, Krista Shatin, wocuja. Wocuja, wocuja, Krista Shatin, wocuja. Wocuja, Krista Shatin, wocuja. White Cordonia, wocuja. Dos Manakwe